बाकी support नहीं जाता नहीं दिया तुमकां सगळ्यांक येवकार आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला ती एक इम्पॉर्टंट इशू आनी जो इशू आमी ह्या जून म्हयन्यान हायलायट केल्लो जेन्ना आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टूर आसलो आमचो विजीट आसली तेन्ना एक अशी गजाल आमी लोकां फुड्यान हाडली जी कितलेशाच गोंयकारांक खबर नासली आनी गोंयकारांनी कितलेशाच चिंतूकय नासली की अशें कितें गोंयान जाता म्हणून. तो मुद्दो आसा जे गोंयान आयज कांदोळे ओर्डा हांगा जे मायग्रंट येयला आनी त्या मायग्रंटांनी आमच्या गोंयकारांचे जे जमनी आहा जागे आहा प्रॉपर्टीज आसा प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा ते ग्रॅब करून एनक्रोच करून थंय बंगलोज घरां आनी बस्ती बांदल्या आनी हे जेन्ना आमी लोकांक दाखयले तेन्ना लोकांक कळ्ळें की मायग्रंटाची बस्ती म्हटल्यार कितें प्रायवेट बस्ती म्हटल्यार कितें आनी मायकल की बस्ती म्हटल्यार कितें. आयज आमच्या वांगडा आमचो बाब अजय खोलकर आसा तशेंच हांगा ओड्डा कांदोळे जेंचे प्रॉपर्टीज ह्या मायग्रंटांनी चोरला ह्या मायग्रंटांनी खाल्ला आनी ह्या पॉलिटिशियनांनी सगळ्यांनी मेळोन तांकां सपोर्ट केला. आयज ते लँड ओनर्स आमच्या वांगडा आसा गोंयकार हे लँड ओनर्स कांदोळकार ते आमच्या वांगडा आसा. दिसता 1996 के 1998 पासून तेंची आपल्या जाग्याक लागून आपल्या हक्काक लागून आपल्या जमनीक लागून तेंची फायट चालू आसा झगडी चालू आसा आनी आता 2023 वर्ष चल्ला तरी पूण तेंचे बॅटल हे चालूच आहा. म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलें कळटा की हे जे सरकार म्हणजे 1996 म्हणजे जेन्ना काँग्रेस सरकार आसलो आनी मागीर 2000 जाले 2002 जाले 2007 जाले अशें कितलीशीं इलेक्शनां जायन गेली तेन्ना मायकल लोबोच्या पयलीं आग्नेल आसलो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो काँग्रेसचे डबल इंजीन आसले गोंयांत जशें वयर काँग्रेस सकयल काँग्रेस आता वयर बीजेपी सकयल बीजेपी तशेंच डबल इंजीन काँग्रेसच्या टायमार फुडें आनी स्ट्रॉंग आनी वाडयली ह्या बीजेपीन तांकां प्रोटेक्शन दिलें बीजेपीन. पयलीं जे काँग्रेसीक वोट मारताले ते आयज मायग्रंट बीजेपीक वोट मारता. रिजन एकूच की तांकां आपले इलिगलिटीज केला तांकां प्रोटेक्शन जाय लोकांचे जागे चोरपाक जागे खावपाक तांकां बीजेपी सरकार लोक डबल इंजिनां हाडटाले कित्याक खंय तरी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय उदरगत जावपाक जाय म्हणून. बट ही डबल इंजिनां जी आसा सेंटर आनी स्टेट जेन्ना मेळोन एकूच सरकार आसता तेन्ना तो सरकार कसो सामान्य गोंयकाराक नाल्यार नेटिव्ह मनशांक कसो काबार करता कसो चेपून दवरता हे तुमकां आमी आयज दाखयतले. मायकलाक आमी सांगलेले की तुज्या बस्तेचे कितें आसा ते आमी उगडकीस हाडटले फुडें व्हरतले आनी जे गजाली आमी मायकलाक सांगलेले आनी मायकलान आमकां चॅलेंज केल्ले आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान भरपूरशे गजाली क्लियर जातले की आमी कितें केला तेंच्यांनी कितें केला आमी आनी कितें करपाक सोदता आनी हे जे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ही मायकल लोबोन कशी मायकल की बस्ती करून दवरल्या मायग्रंटांची बस्ती करून दवरल्या आनी कशे गोंयकारांक थंयसर पिशान काडटा. आतां स्पेशली सांगपाक गेले आनी चॅक पॉलिसी आसा चॅक पॉलिसीचेर तो सद्या तांकां पिशान काडीत आसा हेवटेंतल्यान कंप्लेनी घालपाक लायता हेवटेन सरकारा कडेन एक उलयता कॅबिनान वचून एक उलयता मागीर तो भायर येता दुसरे उलयता आनी शेकवाल्यांक आपूण तेंचो बॅकबोन म्हणून दाखयता आनी थोड्या शेकवाल्यांक दिसता की मायकल तेंचो बॅकबोन म्हणून. हे सगळे शेक्स परते तेच हे जे प्रॉपर्टीन लोक रावतात हे इल्लीगल जे मायग्रंट हांगा येवन रावतात जे स्वताक इंडियन म्हणटा पूण इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान खंयसरूच बरोवंक ना की दुसऱ्याचो जागो वचून चोर म्हणून दुसऱ्याचो जागो ग्रॅब कर म्हणून आनी इल्लीगल ड्युअल वोटिंग कार्डा कर म्हणून. आमी जाणा सगळे जाण इंडियन आमी इंडियन तशें ते येता ते इंडियन दॅट डजंट मीन की कोणूय खंयसरूय वयतलो आनी कितेंय करतलो. सो इंडियनाच्या नांवाचेर जे इमोशनल कार्ड हे पॉलिटिशियन्स खेळटा ते बंद करपाचे. मायकल लोबोन हेच्याय पयलीं सांगलेलें आसा तेंची भुरगीं स्कुलान शिकता आमच्या म्हणजे ती गोंयकार जाली म्हणून. मायकल लोबोक सांगता तुजो चेडो आयज जो पंच मेंबर आहा तेका व्हर आनी कर्नाटका जुगनू बाबाच्या व्हरोन थंयसर पंचायतीन वचून पंच मेंबर कर आनी तेका तेंचोच कर पळोवया घेता जाल्यार आमकांय पळोवपाक जाय.
सो हे सगळे जे गजाली आसा गोंयकारांक कशी वाड लायली हांव मागता अजया कडेन की तेणी सविस्तर ह्या एक एक फायलीचेर आतां आमच्या फुड्यान तुम्ही पळयता 1 2 3 4 5 फायली आहा ह्या फायलींचेर कितें आसा कितें जाला इन डिटेल अजय बाब तुमकां सांगतलो. जी फायट लेट 90s चालू जाल्ली विलेजरांनी चालू केली तेका वाजोवन म्हणजे हे गव्हर्नमेंटाक वाजोवन आनी सगळ्या ऑथॉरिटींक वाजोवन सगळे विलेजर्स हायकोर्टान गेले की एक व्हडले रिट पिटिशन फायल केले की इतले व्हडले रिट पिटिशन तेतून 2009 एक रिट पिटिशन फायल केले तरेतरेचे कंप्लेंट्स इलिगल बिल कटिंग आसले इलिगल हाऊस नंबर दिल्ले इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ले आणि तेका ऑथॉरिटीज आहा स्टेट गव्हर्नमेंटाक पार्टी केली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक पार्टी केली मागीर डायरेक्टर ऑफ मायन्साक पार्टी केली डेप्युटी टाउन प्लॅनर पार्टी केली टीसीपी पार्टी केली सगळ्यांक चीफ सेक्रेटरी पार्टी केली सगळ्यांक पार्टी करून अशी 2009 एक रिट पिटिशन फायल केले की ओड्डा कलांगूट कांडोळी विलेज कांडोळी पडटा तेव्हा दोन्ही विलेज पंचायतीक लागता आणि कोर्टान मागीर डायरेक्शन दिले की दोन्ही पंचायतींनी मेळून ते मागीर डिमार्केट करून मागीर ते शोकॉज नोटीस काडपाचे आणि डेमोलिश करचे म्हणून. सो अराउंड सर्वे नंबर्स फ्रॉम 80 to 83 जे ओड्डा कलांगूट आणि कांडोळी दोन्ही पंचायतीक पडटाले तेचेर हे रिट पिटिशन आशिल्ले आणि ते रिट पिटिशनान डिमांड आशिल्ले की जे हाऊस नंबर इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाला ते हाऊस नंबर कॅन्सल करचे आणि इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे अंडर पंचायत राज ऍक्ट अंडर सेक्शन 66 ते डेमोलिश करचे आणि फुडे कन्स्ट्रक्शन जे जाता तेगेर बॅन हाडचे असे डायरेक्शन्स असे तेंच्यांनी आपली प्रेयर्स मागलेले. ही जे रिट पिटिशन आसा ते 30 जानेवारी 2023 म्हणजे या वर्सा जानेवारीन ती डिस्पोज झाली आणि कोर्टान ऑर्डर पास केली की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक डायरेक्शन दिले की 1 वर्सा भितर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक डायरेक्शन दिले कोर्टान की 1 वर्सा भितर सगळ्यो ज्यो केसीस आसा पेंडिंग अराउंड 267 इलिगल कन्स्ट्रक्शन थंयसर आसा त्यो डिस्पोज कर सांगला विदिन 1 year अशेंच क्लियर कट कोर्टान डायरेक्शन दिला म्हणजे आता ऑलमोस्ट तेका 10 महिने जाल्ले आसा 2 महिने सुमार उरला डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ती डिस्पोज कर सांगला केसीस कितें जाल्ले दोनूय पंचायती आसा कलांगूट आणि कांदोलीम हे अंडर 66 ते इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे एक्शन घेयनाशिल्ले म्हणून कोर्टान डायरेक्शन दिले डेप्युटी डायरेक्टर जेन्ना पंचायत आपले पावर्स यूज करिना तेन्ना डेप्युटी डायरेक्टराक पावर असता तो पावर एज्यूम करपाचो. सो कोर्टान डायरेक्शन दिले डेप्युटी डायरेक्टरान सगळे 267 जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा परत सांगता 267 इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा थंयसर तांकां डेमोलिश करचे म्हणून डेमोलिशन नोटीस काडली. आणि कायदो कितें म्हणटा एज पर नॅचरल लॉ जस्टीस जे सगळे मायग्रंट्स आहा ते अपिलाक गेले विथ मेन डायरेक्टर ऑफ पंचायत. सो इतली वर्सां ती पेंडिंग आशिल्ले. सो आता हायकोर्टान कितें सांगला की एका वर्सा भितर भितरले 8-10 महिने ऑलरेडी जाल्ले आसा. सो 2 महिने उरला आमकां बरी गजाल ती मेळटली की 267 इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ते डेमोलिश जाता. ते सर्वे नंबर्सान आमच्या वांगडा आसा 7 आणि आमच्या आंटी इंचे दोगांचे प्रॉपर्टीज येता. आता व्हडलो क्वेश्चन इतून येता की लेट 90s हिल कटिंग जाले तेन्ना फाटल्यान तुम्ही पेपर कटिंग्स पळयता आसतले की त्यांना कंप्लेंट्स केले मागीर त्यांना तेंगेर एफआयआर जाल्ले टीसीपीन एफआयआर केल्ले तेंगेर मागीर तेंगे चार्जशीट जाल्ले अशें मेन्शन केल्ले त्या ऑर्डरीन मात तेंच्यांनी इतली 267 घरां विदाउट परमिशन म्हणजे वायलेशन ऑफ सेक्शन 66 कित्याक केली हे कशें जालें हे तुका हांव मागता की हे सातान बाबान तुमकां सांगचें. आमी 2000 कापलेना कोरिटी पंचायतीन डायरेक्टर ऑफ पंचायत टीसीपी कलेक्टर सगळ्यांक आमी कापलेना केली पूण कोणेंच आमचें एक्शन घेवंक ना. कोणेंच आमचें एक्शन घेवंक ना. ते वर्सा आमी मागीर एक कंप्लेन घातलें सगळे मेळोन आनी ते हेचेर कंप्लेनाचेर ती केस अजूनही पासून तेणी राम मुंदोला अजून पासून ते विचारल्यार ते सांगता तिजो नंबर मेळना आनी ते 2-4 फावटी हांव कोर्टान गेलो विचारून कितें जालां पळय ते सांगता आमकां नंबर दिता ते म्हणटा हितून वचून पळय पुलीस सांगता कोर्टाक धाडून दिला म्हणून
पूण आमकां बेश्टेच ना, 2 वर्सां जाली हांव केस सोदतां, ती केसूच मेळना. आनी एक हांवें आमचे प्रॉपर्टीनी इनलिगल कन्स्ट्रक्शन येयला, ती हांवें एक कॉपी मारली. ती पळयता तिची सेल डीड जाला 2005 आनी 2005 7th of June 2005 तिची सेल डीड जाला. आनी ते पळय इकपी मनीस ते मेला आमी जावचे आदी 1961 हो पळय हा सेल डीड केला फ्रांसीस डायस, बिटवीन फ्रांसीस डायस. तो फ्रांसीस डायस मेला 1961. दुसरो मनीस जॉन एलायस जुआंव डायस, तेजे आमी डेथ सर्टिफिकेट काडली. तो मेला 1992 आनी सेल डीड जाला 2005. मागीर आमी तेजे फाटल्यान आर्थर कॉर्नेल डायस, तो मेला तो मेला 1997 आनी तो जितो जावन तेणें सायन मारला 2005. मागीर आना फ्रांसिस्का डायस, ती मेला 1980 आनी ती हांगासर परतून येयला आनी 2005 सायन मारला. हे सगळे मेल्ले मनीस येवन सायन मारून ती जिते जावन सायन मारला आनी प्रॉपर्टी दुसऱ्यांक विकला, हे मायग्रंटाक. तिंका आमी दाखयल्यार पासून कांय एक्शन घेवंक ना आनी आमी ती SITक दिली. SITक कंप्लेन दिली आनी आमी आतां 27 जुलय 2022 पूण SITचा अजून पासून रिप्लाय ना. ते दुसर गेल्यार ते सांगता आमकां ती केस तुमची लँड ग्रॅबिंगान येयना म्हणून. तुमी म्हाका सांगात, हे तर मेल्ले मनीस पयले मेले आनी मागीर सेल डीड जाले, जाल्यार ही लँड ग्रॅबिंगान कशी येयना तें हांव विचारूंक सोदतां हेका SITक. आनी SITन एक पासून हे सांगना, ते म्हणटा तुमी केस करा, सिवील केस घाला. आमकां म्हणटा लागना तें. ती म्हणटा तुमचे हेचे प्रायवेट मॅटर. आतां हांव SITक विचारूंक सोदतां, इतके सिंपल केस आसतना ही तुमच्या लागीं जायना, तिंकां येवन म्हाज्या लागीं येवन विचारचें, एको ही सॉल्व करपाचें पळय तें हांव दाखयतां. कित्याक इतकी सिंपल तुमच्या लागीं जायना तरी SITन करून तो कसलोच फायदो ना. त्या पासून हांव म्हणटा SITन तो वो डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगतालो आनी विश्वजीत राणे, तुमी आमच्या लागीं हाडून दिया दोंगराचे केसी आनी कितें आमी सॉल्व करता. जाय जाल्यार ताका हांव हेल्प करतां सॉल्व करपाक, म्हाका येवन मेळोन. आनी हांव कांय सांगना. कितली एरिया होती? एरिया कितली? एक एरिया हा 525, एक एरिया हा 800, एक एरिया हा 3500 आनी एक प्रॉपर्टी आमची कोमुना दिन घालता ती इकता, तिचे हा 4900. कोणाक केलं ते? मायग्रेंटांक इकता. मायग्रेंटाची नांवां ती नावं हांव वाचता. पल्लादेवी पंडित, राजू मानू नायक, गुरु राठोड, कृष्णा चव्हाण, तहसील बानू, पुढे आणि मोहम्मद सादिक तोरप्पा, मिथिलेश पासवान, रेखा मिश्रा, रमेश कृष्णप्पा, यशवंत बसप्पा, मंटप्पा मंतेश मागड़ी, ऋषिडो तिवारी, विवेक कुमार तिवारी, रवि कुमार तिवारी, राजू मणिक नाईक, राजू राठोड, नूरू राठोड, नीती गोयडी, जुरी गुरगाव गोहेन आणि शिवाजी पवार
एक क्लॅरिफाय करू शकता जे डायरेक्शन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दिला हायकोर्टान ऑर्डर दिला ते फक्त इलिगल कन्स्ट्रक्शन थंयसर बांदला ते मोडपाक 267 हाऊसेस आणि हे झगडटा ते जागो तिंका परत घेवपाक. सो तेंची केस जी एसआयटीक आसा पळय ती सेपरेट आसा आणि जी डायरेक्शन हायकोर्टान दिला पळय डीओपीक ती सेपरेट आसा. मग सर्वे नंबर अँड मॅटर्स पंचायत एकूच आसा. सो तितून हे जे सर्वे नंबर सांगला ती तितून ही आता नावां जी वाचल्या पळय न्ही अजयांची नावां वाचल्या ती जर नावां जर तुमी पळयत जाल्यार चडशे भितर लमाणी आहा. परते आता लमाणीचो गॉडफादर मायकलाक कित्याक म्हणटा पळय तेजे रिजन हे दिस इज द प्रूफ. आता आनी एक पळय हांगा एक सर्वे नंबर आसा 82/14 हांगाय लमाणी आहा. हांगा डायरेक्ट लंबप्पा एस लमाणी म्हणून आहा तो हांगा प्रॉपर्टीन येयला गोंयकाराच्या प्रॉपर्टीन. वयर अवेलिना डायस, लॉरेन्सो डायस, पावलो डायस आता तेंचो सोयरो जालो कोण लंबप्पा लमाणी मागीर तबरेज पठाण. आता हे सोयरे केन्ना जाले आनी हांकां सोयरे केले कोणी? आता हो सोयरे करपाचो एजंट मायकल काय डायस आणि हे आसा पळय डायसांचो लमाणी आता सोयरो केन्ना जालो आनी केन्ना तेंच्या प्रॉपर्टीन येयलो. सो हे लोकांक कळपाक जाय जो मायकल आयज शेतां रोवपाची नाटकां करता, जो मायकल शेकवाल्यांक वाचोवपाचे गजाली करता, जो मायकल डेव्हलपमेंटाक लागून देवाक फोटून बीजेपीन गेला, हो मायकलान कितें केला लोकांची परिस्थिती ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती पळया. नॉट ओन्ली मायकल हेच्या पयलीं जो आग्नेल आहा पळय तेन्नाच्यान ही फायट आहा. आतां तोय सांगतलो तेची फायट केन्नाच्यान चालू आहा पळय तो तोय सांगतलो. तेची फायट खूब वर्सां पयलींच्यान आहा तोय सांगतलो. बट ही नांवां तुमकां कित्याक वाचून दाखयल्या की तुमकां कळपाक जाय ही नांवां गोंयकारांची न्हू. हे सगळे मायग्रंट जमीन चोरपाक गोंयान येयला. गोंयकारांचे जमनी चोरून आपले बंगले, आपले घरां, आपली फॅमिली, आपले लायव्हलीहूड सेटअप करपाक येयला. गोंयकारांच्या पोटाचेर आड येवपाक येयला. जे आमी थोडे गोंयकार म्हणटा की आमी मायग्रंटांच्या पोटाचेर कित्याक आड येता, आमी तेंच्या पोटार आड येना. तेच कर्नाटकाच्यान येयलात, हांगा येयलात आनी आमच्या पोटाचेर आड येयलात आनी आमच्या लोकांक आतां 10-15 वर्सां कोर्टान, पंचायतीन, डीओपीन आणि खंय खंय सगळ्याचे पुलीस स्टेशनाचेर फावटी मारपाक लायता. हांकां हो रायट कोणे दिला? आता तो बाबडो केन्नाच्यान सांगता पळय आता मेल्ले मनशां येवन 2005 सायनी मारता आनी खंय एसआयटीन गेले ते सांगता लँड ग्रॅबिंग. नाजाल्यार हो सीएम प्रमोद सावंत कसली नाटकां सांगता की आमी एसआयटी केल्या आनी गोंयकारांक आतां जस्टीस मेळटलो, गोंयकारांक तेंचे जमनी मेळटले म्हणून इन वॉट सेन्स तो सांगता? हे कशें? तो बाबडो रडत आसा, तो बाबडो आपल्या प्रॉपर्टीक लागून झगडत आसा, एसआयटीन फावटी मारत आसा. एसआयटीन 2022 तेंच्यांनी ऑफिशियल कंप्लेंट केल्या जाल्यार तरी पूण तेंकां कित्याक एक जस्टीस मेळना? आता ती नेक्स्ट आमची आंटी आसा इमाय. आता आमी गेल्ले डोंगराचेर तेन्ना ती येयल्ली आमकां स्पेशल आपली प्रॉपर्टी दाखोवपाक. एकटी रावता ती आपल्या घरान एकटी रावता आनी म्हाका दिसता भाव देराचो चेडो की कोण रावता ना गे आंटी. सो ती ते दोगूच जाणां रावता बाबडे आपुणूच रांदता आपुणूच जेवता. आनी आयज तिचो जागो आहा पळय एकटी पयल्या तिका तिचो जागो हेंच्यान चोरलो. म्हणजे आमच्या गोंयकारांनी सिनियर सिटीजनांनी आनी आमच्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ते नीज गोंयकार आहा पळय तेंच्यांनी गोंयान अशी एकटी रावप न्हू. आनी तेंचे जागे तुमी येतले आनी चोरतले. लमाणी, राठोड, हो तो इस्माइल्ला बिस्माइल्ला हे येतले आनी हांगा जागे खातले. म्हणजे हो सरकार करता कितें? हो सरकार कोणाचो? हे डबल इंजिनां कोणाची? हेच्या पयलीं काँग्रेसचे डबल इंजिन आनी आतां बीजेपीचे डबल इंजिन. हे डबल इंजिनां फक्त गोंयकारांक रडोवपाक, गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाक, गोंयकारांक सामके उपाशी उडोवपाक, कोर्टांक आनी केसींक नाचोवपाकूच फक्त हे सरकार करपाचे. तुमी गोंयभर पळयता फक्त जमनीचो विशय चल्ला. सगळे हे चडशे मॅक्झिमम आमदार आहा हे सगळे लँड डिलिंगेन आहा. आनी हे लँड डिलिंग आनी हे प्रॉपर्टी ग्रॅबिंगेन आहा. हांव डायरेक्ट म्हणटा प्रॉपर्टी ग्रॅबिंगेन आहा. कित्याक ही जर प्रॉपर्टी हांगा ग्रॅब जाला आनी हे तेन्ना तो सांगतलो मायकलाय कडेन गेला, आग्नेलाय कडेन गेला, सगळ्यां कडेन वचून येयले ते. पूण हेंच्यांनी कोणेच काय पळोवंक ना. हो मायकल आमकां चॅलेंज करतालो. मायकलान एसेंब्ली कडेन चॅलेंज केल्ले की कोमदादान एकूय प्लॉट दाखय म्हणून चोरला म्हणून. मायकलाक आतां सर्वे नंबर दाखयता. मायकलान थंय विजीट करपाची, मायकलान थंय पळोवपाचे की त्या सर्वे नंबरान घरां येयला काय ना ती. मायकलाक एकूच सांगपाक सोदता तुवें रॉंग मनशा वांगडा तुवें सद्या पंगा घेतलेलो आहा. तुका आमी आग्नेल दिसला काय प्रमोद सावंत दिसला काय ते अमित पाटकर बी चिरीमिरी ते पार्टी चेंज करून हांगा ओर विकतात आनी स्कॅमांनी आहा ते दिसला. ही फकाणां तुजी तेंच्या कडेन कर, हांगा आर्जी कडेन करूं नाका. हांगा तुमी जे जमनी चोरला सगळे फायली आमी फक्त रावले कित्याक आमकां सगळें डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय आसलें. डॉक्युमेंटेशन कलेक्ट. आयज तो भुरगो बॉम्बे रावता गोंयकार, तो बॉम्बेच्यान तो हांगा येयला स्पेशल.
तेजी माय हांगा सदां आसताली, ती आतां बरी ना म्हणून थंय बॉम्बे गेल्या चेड्याकडे, पूण हांगा तेंचे प्रॉपर्टी चोरल्या. हे सगळे डॉक्युमेंट्स तयार करपाक आमकां इतलो टायम लागला. हे लोकांक मेळपाक, तेंकां तेंच्या कडेन वचपाक. लोकांक दिसता कितें आर्जीन विशय काडलो म्हणल्यार रोखडोच तो हें लावपाक जाय. आमचो सरकार ना, आमकां तुमी सरकारान हाडूंक ना. आमच्यान जाता तशी आमी फायट करता. जेन्ना टायम लागता तेन्ना आरजी सेटिंग करता. आरजी वोगी कित्याक? अरे आरजी वोगी आरजी जेन्ना उलयता पळय तेन्ना तुमी भायर सरपाक जाय. तेन्नाय तुमी भायर सरना आनी तेन्नाय तुमी म्हणटा आरजी वोगी कित्याक. सो एक तुमकां इतलेंच सांगता की आरजी जो विशय घेता पळय तो आरजी तो विशय घेता, तो आरजी स्टडी करता, लोकांक मेळटा, डॉक्युमेंटेशन करता, तेन्ना तेजेर उलयता. आमी बेश्टे विदाउट प्रूफ खंयचोच विशय उलयना दाखयना. तेकाच लागून आमकां आमच्या कामाचेर इतली गॅरंटी आसा की आमी तेकाच लागून ही स्मार्ट टीव्ही तुमच्या फुड्यान हाडून दवरल्या. कित्याक की आमी कितें उलयता तें फाटल्यान तुमकां दिसपाक जाय. ते बेजलेस आसपाक जाय. ताका बेज आसा ती बेज आमी फुड्यान दवरता. हांव मागता आंटी कडेन, अजया कडेन की तेच्या आंटीच्या प्रॉपर्टीची कितें आसा तें सांग. मागीर आंटी कडेन मागता की आंटीनूय मातशें मिडियाक ब्रीफ करचें म्हणून. सेम जे रीट पिटिशन आशिल्ले इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे मायग्रेट्सांनी केला तितून आंटीचे सर्वे नंबर येता. पण तशें सातान झगडटा तशें आंटी झगडटा आपलो जागो परत मेळपाक जाय. हांव आंटी कडेन मागता तिचे प्रॉब्लम्स कशे इतली वर्सां तेमी कशे फेस केले मातशे थोडे उतरांनी सांगचे. माझो जागो सगळो आंटी नांव सांग तुजें. माझो जागो आहा तितलो जिल्ल्यान सगळो इतलो जिल्ल्यान इतला 5294 एकलो जागो आहा म्हजो. तितून घरां जाल्या भरपूर. आनी हांव एक दीस बश्टीन वयर गेली आनी तो लागलो कित्याक वयर येयला तूं तुका दुरू दितो रोपे दुरलो. हांव दुरू व्हरो घेवन ना हांव म्हाज्या म्हज्या कामाक घेवया. आतां हांव भोंवता म्हाका पळयता म्हाजें केन्ना म्हाका तो दितलो आनी कितें करतलो पळयतो. आनी कितलो टायम जालो मातशें सांग तेंकां की कितली वर्सां जाली तूं झगडटा ह्या हेचेर. 2007 पासून. सो आतां आयका 2007 तुमकां कळटलें कोण MLA आसलो, कोणाचें डबल इंजीन आसलें आनी कितें आसलें. हांगा जातीचें राजकारण जाता. जर तुमकां गोंयांत जर पळोवपाक गेले आनी आमी विचार करपाक गेले आनी जे डिस्कशन जाता सिंपल एक कॅल्क्युलेशन आसा आनी एक लोकांच्या तकलेन ना की BJP हिंदूंची पार्टी आनी काँग्रेस ही क्रिस्तांवांची पार्टी. हें सदांच डिस्कशन जाता आनी आमी आमच्या ल्हानपणाच्यान आयकतात. हें सगळें जर जाता जाल्यार 2007 वयरूय काँग्रेस आसली, सकयलूय काँग्रेस आसली. तेन्ना हांगा काँग्रेसचो आमदार आसलो, ती क्रिस्तांव एक जाल्यार तिची जमीन चोरली आनी ती जेन्ना रायटाक जेन्ना झगडटाली पळय तेन्ना ही काँग्रेस पार्टी कितें करताली. सिंपल क्वेश्चन. तुमी जातीचें राजकारण करतात. तुमकां हिंदू दिसता, क्रिस्तांव दिसता, इलेक्शन येयलें की सगळे तुमकां दिसता. BJPक मतां मारपाक गेले, क्रिस्तांवांगेर गेले की तुमी सांगता ती हिंदूची पार्टी. हांगा गेले की तुमी सांगता ती क्रिस्तांवांची पार्टी. हें सगळें तुमचें जें राजकारण चलता पळय त्या राजकारणान तुमी हांगा सामान्य गोंयकाराक काबार केले. आयज ती आंटीची एज कितली आसली आंटी तुजी वर्सां कितली आंटी? 78 म्हणजे ऑलमोस्ट 80 वर्साक ती तेंकले आनी आज 78 वर्साचेर तिका आयज आपल्या प्रॉपर्टीक लागून आपल्याच गांवांत आपल्याच गोंयांत तेका झगडचें पडटा. आपल्याच प्रॉपर्टीक लागून झगडचें पडटा. म्हणजे इमॅजीन करा तुमी की हो सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेशन खंयचें आहा. हे फक्त इव्हेंट करपाक आसतात, खेदाळटात. आतां काल तेंचे शो पळयले, काल व्हॉलीबॉल खेळटाले सगळे मेळोन. तुमी गोंयकारांचो व्हॉलीबॉल केले. तुमी गोंयकारांक व्हॉलीबॉल कशें नाचयतात, एके वाटेन ते नाचयता काँग्रेस, एके वाटेन BJP नाचयता. मदीं नेट आहा आनी गोंयकार बॉल कसो हेवटेन तेवटेन वयता तुमी हांसतात. तुम्ही मजा पळयता आनी एन्जॉय करतात, सेलिब्रेशन करता. 60 years ऑफ लिबरेशन, 300 करोड 400 करोड. अरे गोंयकार हांगा सामान्य गोंयकार जेका लागून जेच्या पुर्वजांनी गोंय स्वतंत्र केले, गोंय मुक्त केले, गोंयकारांक लागून ओपिनियन पोल जालो, आमकां स्वतंत्र राज्य मेळ्ळें, राज्याचो दर्जा मेळ्ळो, स्टेट्यूट मेळ्ळें. हेच ते स्टेट्यूट हेकाच लागून की हांगा कोणूय इंडियन येतलो, दुसऱ्या राज्यांतल्यान येतलो आनी हांगा आमी जे इंडियन आसा आमच्या इंडियनाचेर हांगा येवन आमकां काबार करतलो, आमचे जागे कॅप्चर करतलो, आमकां टेक ओवर करतलो. हेच ते इंडियन ते
ऑल इंडियन आहा माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आम्ही म्हणटा, हेचो मिनिंग हे न्हू की कोणूय येतलो आनी आमच्या घरान येतलो आनी आमचें घर घेवन वयतलो. नॉट पॉसिबल. कित्याक तुमी तुमच्या घरान आमकां येवपाक दिना. जाल्यार आमचो जर मानकुराद आंबे घेवन जर कोण बेळगांव वचत जाल्यार बेळगांवकार आमकां बसपाक दिवचे ना, नाल्यार बांदे वचत जाल्यार बसपाक दिवचे ना. पूण तुमी हांगा वेंगुर्ल्याच्यान नुस्तें हांगा हाडून विकतात, तुमी आंबे हाडून तुमचे आंबे हाडून हांगा विकतात आनी तें करता तुमी हे जागे चोरतात लोकांचे. हे कितले आनी हांगा अजून मेरेन आग्नेल कितें करतालो, मायकल लोबो कितें करताली, काँग्रेस पार्टी कितें करताली आनी बीजेपी पार्टी कितें करता हे लोकांक कळपाक जाय की हे जे पार्ट्यो आसा हे फक्त मतांक लागून आसा, हिंदू क्रिस्तांव म्हणून फक्त तुमकां डिवायड करपाक आसा, कम्युनल आतां रायट्स करपाचे आसा. ते 100% हे शिवाजी महाराज आनी हे ते यूज करून ते सगळे रायट्स करपाचे. ज्या शिवाजी महाराजांनी स्वराज्या खातीर लढाई केली, आपल्या लोकांक लागून, आपल्या रयतेक लागून जो झगडलो, जेणे कम्युनल हार्मोनी केन्ना डिस्टर्ब जावपाक दिवंक ना, त्या शिवाजी महाराजाक आयज कम्युनल हार्मोनी गोंयान डिस्टर्ब करपाक हे सध्या यूज करता. सो इमेजिन की हे सरकार कितें करता ते. आतां 2 जाले, आतां तिसरी आनी चवथी केस आसा. आतां तिसरे मॅटर आसा, मागता अजया कडेन तिसरे मॅटर कितें आहा ते प्रेसाक सांगचे आनी तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यान ते ब्रीफ करचे. आतां वचत जाल्यार थंयसर तरी कन्स्ट्रक्शन चलता, कितें पळय उरला थोडे जागे ते अजूनय चलता, पूण टीम 114 फॉर्माचेच नांवां ना. आतां मुद्दम तुमी यो आनी स्पेक्ट क्वेश्चन आतांच कितके जाण सांपडटे, कन्स्ट्रक्शन चालूच आहा. आंटीच्या जाग्यार, मागीर तिमच्या जाग्यार, आमच्या जाग्यार चालूच आहा अजून पासून कन्स्ट्रक्शन. हे जो रोड आसा त्या रोडाची हे सायडीक आमी पयले की हेंच्यो प्रॉपर्टीज आसा, सर्वे नंबर फ्रॉम 80 to 83 आनी यात वयर हिल आहा ते सायडीक, दुसऱ्या सायडीक सर्वे नंबर 51/1. थंयसर एक लँडमार्क डिसिजन म्हापसा सिव्हिल कोर्टान दिले. आमच्या सायडीक ती बाय आसा तेंच्यांनी म्हापसा सिव्हिल कोर्टान अपील केली की फायल केली की जे सेल डीड्स आहात ज्यो चडश्यो तिच्या प्रॉपर्टीन ज्यो केल्ल्या ते बोगस आहा म्हणून. कोर्टान ऑर्डर अशी पास केली की रजिस्ट्रार ऑफ बार्देज आहा ताका डायरेक्शन दिले की ज्यो सेल डीड जाला तिच्या प्रॉपर्टीन मेन्शन केले तेंच्यांनी सगळो नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर म्हणून ऑर्डर. माझे नाव एस्मी गन्साल्वेस. I am the co-owner of these properties. One property 83/7. My grandfather died in 1948 and my father-in-law died in 1993. To the director of Panchayat saying that 40 years past he is staying in my property. Okay. So आता हे पहिला तुम्ही नारायण इंगले जालो, मागीर हनुमान रंगप्पा पाटील, संतोष पालवेकर, जुबाडा मकंदार, महादेव थोडाकी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद फरहान, अल्लाह बख्श तहसीलदार, अनिल कपूर न्हू हो कपूर, हो कोण डुप्लिकेट दिसता. सो अनिल कपूर. सो हे सगळी ही नांवां जी जाल्या पळय ही आता ही सगळी नांवां तिच्या प्रॉपर्टीन लागले. आता तेच सांगता कितें हो मायकल लोबो ह्या मायग्रंटांक गोंयकारांचे सोयरे करपाचो एजंट जाल्लो हे आमकां तरी दिसता. आता परती एसआयडीन फायल केला. हे एसआयडीन केल्यार तरी तांकां एसआयडीचो सीएम बोवाळ मारून सांगता सगळ्याक आमी एसआयडी केल्या, गोंयकारांक रायट मेळटलो. अजून मेरेन काय रायट मेळलो ना. 21/7/2022 केला. आता तुमचे कितें 3 प्रॉपर्टी सो 3 प्रॉपर्टी म्हणजे आता पळय इमेजिन करा की हे प्रॉपर्टी परते हाडपाक सुद्दां 2 जे ऑर्डर येयला तांकां कोर्टान वयचे पडले. सरकारान तांकां जस्टीस दिवंक ना, कोर्टान वयचे पडले, ज्युडिशियल रे धरचो पडलो. पंचायत फेल जाली, मामलेदार फेल जाले, डेप्युटी कलेक्टर फेल जाले, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट फेल जाले, सगळे फेल जाले. हांगा रजिस्ट्रार तो म्हापसा रजिस्ट्रार बोल्ला, हे रजिस्ट्रार हांगा बसून सेल डिडाय कशी करता, हे सगळे लँड रेकॉर्ड्स कशे चेंज जाता हे आतांच न्हू. आनी हे म्हाका तरी दिसता जो एसआयटी आहा हो सगळो व्हडलो झोल, व्हडलो स्कॅम. म्हणजे तुमी हाडून फायली दिया, मागीर आमचे कितें आहा सेटिंगां ते आमी करता, कोणा कडेन कितें करपाक जाय ते. हो बिगस्ट स्कॅम. हांव डायरेक्ट सांगता सीएम प्रमोद सावंतान हो जो एसआयटी केल्या लँड ग्रॅबिंगाक, दिस इज द बिगस्ट स्कॅम. हांगा फक्त ते आयडेंटिफाय करता की कोणा कोणाचे जमनी चोरला ते, आनी ते चोरलेले जमनीचेर फक्त सेटिंगांनी राजकारण करपाचे ह्या बीजेपी सरकाराचो एक कॉन्स्पिरसी आसा, एक डाव आसा. आता हे न्यूज पेपराचेर येयल्ले ते हे सगळे बी 2007 सालोजन सुआरेस. सो हे पळय हे लोक 2007च्यान झगडटा. लोकांक हे कळपाक जाय 2007 ते 23 आता कितली वर्सां जाली लोक हे झगडटा. ऑलमोस्ट 15-16 इयर्स जाली. लोक हे जर करपाक उरले जाल्यार तेंचे लायफ खंय गेले. आमकां ती बारीक गजाल दिसता की आमची ती प्रॉपर्टी न्हू, आमकां दिसतालें की कितें जालें प्रॉपर्टी. पूण
आपल्या हक्काक लागून 2007च्या 15 वर्सां फायट करप इज नॉट अ जोक. म्हणजे हांगा ज्युडिशियल सिस्टमूय खंया, हांगा एडमिनिस्ट्रेशनूय खंया, हांगा एक पॉलिटिशियन जे राजकारणी गोंयकारांक लागून काम करता म्हणून सांगता, गोंयकारांक लागून डबल इंजिन हाडा म्हणून सांगता, वयर आनी सकयल सेम हाडा म्हणून सांगता. हे कितें करता हे लोकांक कळपाक जाय. डबल इंजिन कितल्या घातकी आहा, हे डबल इंजिन कितल्या गोंयकारांक डेंजर आहा हे कळपाक जाय. आता लास्ट एक मॅटर आसा ते मागता अजया कडेन. तो भुरगो स्पेशल बॉम्बेच्यान येयल्लो आसा. हांव मागता अजया कडेन की त्या केसीचेर करचें. सिमिलर केस आहा तेजी म्हण मल्टिपल सेल डीड जाल्ली आसा. त्यांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे तेजी प्रॉपर्टीज आहा तितून कंप्लेंट केल्ली. पंचायत काय करना, मागीर डीओपी काय करना, त्यांनी स्पेशली जो एमएलए आहा तेकाय कंप्लेंट केली, सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक कंप्लेंट केली. पण वाजेन तेका कळून येयलें की सेल डीड ऑलरेडी जाल्लो आसा. तो आतां तो झगडटा. प्रॉब्लम असो जाल्लो आसा तेजो की जी डायरेक्शन्स आमकां मेळ्ळा हायकोर्टान तेजो तितून सर्वे नंबर ना, पण इलिगल कन्स्ट्रक्शन अजून आसा आणि चालूच आसा. तरी पूण पंचायत आपलो 66 अंडर ते डेमोलिशन नोटीस करना डेप्युटी डायरेक्टर आणि जी ऑर्डर कॅन्सलेशन ऑर्डर मेळ्ळा सेल डीड्स थोड्यो त्यो तेका तेजो सर्वे नंबर तेजे तितून इन्क्लूड ना. सो तो कसो झगडटा आणि कितलो टायम तो झगडटा तेणी मातशें आमकां न्यायालया कडेन तुमी मातशें सांगचें. माझें नाव नॉयल डिसूजा. ऑल दोज ते कितें घाटी आहात न्हू तेंकां ते टू कम टू attack my mom and dad like. He was a main culprit, the scammer to do all this. So Arjun Swadesh. So my mom, now my dad passed away and my mom is not that healthy enough to fight this case. So I am come here to fight this case now. कितली वर्सां जाली From केन्ना 2001 ते केस चालू आहा. म्हणजे ही हिंगाय दिल्ले ते पंचायतन दिल्ले, डिमोलिशन लेटर आले सगळे हिंगा. मार्क केला आणि डेमोलिशन ऑर्डर डेमोलिशन नोटीस केली ती एक्झिक्यूट जायना म्हणून तेंची जो पावर ऑफ होल्डर आसलो पयलीं तेच्या मायचो तेंच्यांनी एमएलए कलंगूट आनी कितले पावर ऑफ अटर्नी हांव तुमकां सांगता. 2005 आसीस म्हणून कोण तेची प्रॉपर्टी आहा 51/8 तो एक एग्रीमेंट करता, सादो एग्रीमेंट नोटरी जाता. तू संदीप की आपल्या बाबा तू लोन दी, आपण गरीब आपल्याला लोन दी 75. त्या बेसिसर तो मागीर संदीप आपण ओनर म्हणून समजता 2005. आता फुडें पळया नोव्हेंबर 2017 संदीप समजता आपली प्रॉपर्टी 2017 आणि संदीप मागीर तशेंच त्या आधाराचेर घरां बांदता, मायग्रंटांक विकता, फुडें जाता. मग 2017 आशीष परत येता आणि जमीर म्हणून कोण आहा तेका पावर ऑफ अटर्नी दिता की तू माझ्या नावार सगळी जागाची वीक सगळी ही. जेन्ना 2005 ऑलरेडी आशिशान संदीपाक ती ट्रान्सफर केली बेस्ड ऑन दीस डॉक्युमेंट. मागीर तो 2005 आशिष जमिनाक दिता ही एग्रीमेंट पावर ऑफ अटर्नी सेम प्रॉपर्टीची. नोव्हेंबर 2017 ही पावर ऑफ अटर्नी. पण आशिष परत येता खंयच्यान तरी परत येता आशिष आणि डिसेंबर 2017 आशिष विन्संटाक पावर ऑफ अटर्नी दिता सेम प्रॉपर्टीची विन्संटाक की बाबा तू माझ्या जाग्यार तू सगळे डॉक्युमेंट म्हण सायन घाल, तू मागीर तू कितें आहा तुका दे. मागीर जमीर पावर ऑफ अटर्नी दिता नूराक. मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग करता की बाबा अशें आहा हांव म्हाज्या कडेन जायना, हे 70 लाखांक तू माझी प्रॉपर्टी वीक. कोण आता जमीर नूराक दिता. नूर येयलो मदीं. आता संदीप पण तो उरलो 2005. संदीप कितें करता संदीप अरे हांवें ताका 70,000 दिल्ले मागीर 70 लाखांक केल्ले आणि हे सगळे डॉक्युमेंट नोटरी रजिस्टर बी काय जावना. सो जमीर नूर आणि संदीप एक सेटलमेंट करता की बाबा अशें जाला आमकां दी. संदीपाक कितें आहा ते पयशे दिता आणि आता नूर आणि जमीर मेळोन झगडी चलता. नूर सगळे ते हाऊस नंबर आपल्या नावार घेता, दुसऱ्या मायग्रंट्सांक विकता. आता ओरिजिनल ओनर आशिष एक्सपायर्ड आशिष नात केन्नाच्यान आणि तू हेजेर पावर ऑफ अटर्नीची सायनी पळय. आशिषाच्यो एक सायन आसा सामकी व्हडली सामकी आणि एक आहा धाकटी एक आसा इनिशियल एसो सगळो जोर जाल्लो आसा आणि अश्योच ज्यो पावर ऑफ ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी विकला पण बेरून त्यो पावर ऑफ अटर्नी सेल डीड सगळी घरां आणि विकता. सो हांव मागता तेजे सरावंडींग 51/8 सरावंडींग जी कोमनिदाद एक प्रॉपर्टी आसा तेजेर हांव मागता म्हज्या कडेन कंट्रोल करचें. 51/2
मायकलान आमकां सांगलेलें की खंय कोमदाद जेन्ना हो विशय जालो तेन्ना कोमदादान खंय मायग्रंटांची घरां आसा जाल्यार सांग म्हणून जाल्यार 51/2 जो 51/8 कुशीक जी प्रॉपर्टी आसा ही 51/2 हो सर्वे नंबर तुम्ही चेक करपाक शकता. हो सर्वे नंबर कोमदादान आसा. सो हेतूनय इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आमी जेन्ना गेल्ले लास्ट टायम जेन्ना टूर करपाक जेन्ना वयर गेल्ले तेन्ना ह्या प्रॉपर्टीनूय आमी गेल्ले. सो ही ती प्रॉपर्टी तेन्ना आमकां सर्वे नंबर खबर नासले. सो हांगा हे जे कोमदास प्रॉपर्टी आसा पळय थंयसरूय इल्लीगल मायग्रंटांची कन्स्ट्रक्शनां जाल्ली आहा ही मायकलान चेक करची. सर्वे नंबरूय मायकलाक सांगलेलो आसा. आनी मायकलाक जर प्रायवेट जर पडलेले ना प्रायवेट लोकांचे म्हणतो जर कॉन्फिडंटली म्हणटा की कोमदाद दाखय म्हणजे प्रायवेट हे लोक आहा ते तुके कितें तेंचे प्रॉपर्टी कितें कोमदाद तरी कॉमन लँड हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी चोरतात आनी ते तुका जर पडलेले ना जाल्यार हेचो मिनींग इतलोच की हो मायकल हे राठोड हे लमाणी हे इस्माइल्ला हे बिस्माइल्ला आनी हे ते माती गोबर हे सगळ्यांचो बापूय जाल्लो आहा गॉडफादर. आनी हे जर आतां जर अजयान कितें सांगलां पळय हें करीत जाल्यार म्हाका दिसता रोहीत शेट्टीक गोलमाल काडपाक मायकलाक हिरो करपाचो आनी बायलेक तिच्या हिरोईन करपाची. ते दोगांय बंटी बबली वांगडा भोंवता न्हू तेका जोडयो जाल्या आतां चोडय आहा चोड्याकूय करा एक रोल दिया. आनी तेन्ना पिक्चर जातले सारखे गोलमाल हे पिक्चर हांव मागता गोंयकार गोंयान जर आमचे फिल्म डिरेक्टर्स आसा कोंकणी आमचे पिक्चरां काडटा हांव मागता तेंच्या कडेन स्पेशली ह्या विशयाचेर पिक्चर काडा. हे कितें चल्लां पळय हे गोंयान हे दाखया लोकांक. जशें होम स्वीट होम पिक्चर येयल्ले तितून बायलांचे कशें जमनी हे सगळे येयल्ले ते एक मॅटर तशें थंय दाखयल्ले जाल्यार हें एक दाखय हांगा रियल स्टोरीज आहा. बरो मायकलाक हिरो घ्या मायकल तिका डिलायलाक तिका हिरोईन घ्या आनी चोड्याक आनी सायड हिरो घ्या बरा काडा पिक्चर. आग्नेलाकूय रोल दिया तोय थंय फडफडटा खंय तरी परतो पॉलिटिक्सान येवपाक तेका एक रोल दिया. हे जे जाला पळय हे इतल्याक लागून हांव गोंयकारांक सांगता हे जाला तेजे रिजन हे डबल इंजीन बीट काँग्रेस डबल इंजीन बीट बीजेपी डबल इंजीन. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट हे जे करप्ट गव्हर्नमेंट ऑफिशियल जे बसला जेंका कोणूच टार्गेट करिना हे सेडीडा कोणे मानले. हांगा तलाठी कितें करतालो हांगा लँड रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर कितें करतालो हांगा कलेक्टर कितें करतालो डेप्युटी कलेक्टर कितें करतालो पंचायतीचो सेक्रेटरी कितें करतालो डीओपी कितें करताली डेप्युटी डायरेक्टर कितें करतालो पंचायतीचो. हे सगळे जे ऑफिशियल्स आसा पळय हे ऑफिशियल्स सगळे A to Z जे हांगा टॉप ऑफिसर ह्या हितून हा सिग्नेटरीन आसा आनी ह्या टायमाचेर ह्या मॅटरांचेर ते पोजिशनार आसले पळय सगळे इन्वॉल्व आहात तर A to Z. विदाउट दीस हे येदे व्हडले स्कॅम जावप इज इम्पॉसिबल. आनी आयज पासून हांगा घरां चलता हे कितली शॉकिंग आनी कितली वायट गजाल ती पळया. आयज पासून ही घरां चलता म्हटल्यार हो बीजेपीचो सरकार हो गोंयकारांचो सरकार उरलेलो ना. जशें तुमी काल आमी सांगला नॅशनल गेम्साक हांगा भायले बॉक्सर खेळटात आनी गोवा स्क्वॉड म्हणून घालतात गोंयच्या बॅडमिंटन प्लेयरांक घरा बसयतात आनी भायल्या प्लेयरांक हाडटात. आनी काल न्ही व्हिडिओ पयलो जनरेटर सेट विकपी तेंकां थंय कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक ना आनी काडला आनी भायल्यांक दिला आनी ते बाबडे थंय रस्त्यार पडला. सेम हे बीजेपी सरकार करता. ही डबल इंजिनांचेर जितली वर्सां गोंयकार विश्वास दवरतलो तितली वर्सां गोंयकार आनी फाटी पडटलो तितली वर्सां गोंयकार आनी फोंडान पडटलो हे डायरेक्ट आमी सांगतात. हे जे मॅटर आहा हे फुडें आमी व्हरतले आनीकूय हितून मॅटरां येत आसा आमच्या कडेन. सो तेंचे डॉक्युमेंट कलेक्शन चालू आहा. हांव प्रेस मिडिया कडेन मागता की तुमी मुद्दाम हे लोकांचे कॉन्टॅक्ट नंबर्स तुमी घेया. तेंच्या कडेन जर तुमच्या कडेन डॉक्युमेंटरीज आसा तुमी डॉक्युमेंटरीज करा. तेंच्या जाग्यांचेर वचून तुमी वचून फील्ड सर्वे करा. आमी सांगप एक आसा तुमी वचून थंयसर स्टोरीज करा की लोकांक हे स्टोरी कळपाक जाय की हो मायकल लोबो जो गोंयकारांचे गजाली करता शेताचे गजाली करता गोंयकारांच्या रायटाचे गजाली करता असेंब्लीन वचून आपूण हिरो म्हणून दाखयता. हो मायकल लोबो हे जमनी लमाण्यांक चोरपाक कसो हेल्प करता आनी तेंचो कसो राखणदार आनी तेंचो कसो बापूय जाला पळय. हांव प्रेसा कडेन मागता की तुमी हे मुद्दम तेंकां दाखोवचे. आतां हे जे मॅटर आसा हे सगळे फायली 1 2 3 4 हे 5 फायली आहा. हे 5ूय फायली घेवन आमी सीएमा कडेन मेळटले. आमचे खोलाच्या मॅटरान जे फिश मिल येता त्या मॅटरान आयतार नाव सोमारा सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट आहा. हे सगळे फायली घेवन आमी सीएमा कडेन वयतले तेंकां रिक्वेस्ट करतले तेंकां सांगतले की हे जे मॅटर एसआयटीन आहा ते बेगिनातले बेगीन तेचे कितें आहा ते फायनल तेचो जजमेंट दी आनी तेंचे प्रॉपर्टी तेंच्या नांवार कर. डीओपीक इन्स्ट्रक्शन दी रेव्हेन्यू इन्स्ट्रक्शन दी आनी बाकीचे जे ऑफिशियल्स हांगा इन्वॉल्व आहा तेंकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन करून हे लोकांचे प्रॉपर्टी तेंच्या नांवार कर आनी हे मायग्रंटांनी जे हांगा बंगले आनी घरां बांदल्या ते बेगिनातले बेगीन डेमोलिश कर म्हणून. घरां चलता आसिसाच्या प्रॉपर्टीन आनी कोमदीदारी तुमी येयशा तुमकां दिसता ते Any questions? Sir, Yeah.
आम्ही आमच्या प्रॉपर्टीन गेल्या की आमकां धमक्यो दितात. And when we go to the police station, the police are telling us why you are entering your property. So what are we supposed to do? आमच्या ओन प्रॉपर्टीन आमकां वचोंक रायट ना. तांकां हा पयलीं तेंच्यो कंप्लेनी पयलीं घेतात आनी आमकां सांगतात तुमी कित्याक वयतात थिंगा. डोंट एंटर युअर प्रॉपर्टी. हांव म्हाजी प्रॉपर्टी साफ करूंक गेलो, सर्वेयर येता म्हणून. सर्वेयर लागून साफ करूंक गेलो, म्हाजेर वचून तेणी पुलीस कंप्लेन घातला की हांव तुमकां कोय तेगेन मारूंक येयलो म्हणून. हांव झाडां साफ करतालो, म्हाजेर कंप्लेन घातला आमकां ही मारूंक येयली आनी पुलिशेन म्हाका रोखडोच पुलीस सांजचे येवन म्हाका पुलीस स्टेशनाचेर येयलो की कितें जालें तुजें, तुमकां मारूंक कित्याक कोय दोगेनी गेलो काय म्हणून. हांव म्हाजी प्रॉपर्टी साफ करतालो. एनी क्वेश्चन? आउटसाइडर सरनेम बीन चेंज करता अशें बीन कितें आहा? ते आउटसायडर सरनेम चेंज करताय न्यू गजाल न्हू. हे विशय आमी हेच्याय पयलीं मांडलेले, आमी अमेंडमेंटूय दिल्ले आनी हेतूनय भरपूरशे आहा जे लमाणी नायक जाला, फर्नांडीस जाला, हे जाला. फक्त आतां सद्या मिडल नेमा पासून कळटा पूण फुडले जनरेशन येतले मिडल नेमूय दुसरे आतां जे आसतले. सो तेन्ना तर कांयच कळपाचें ना की कोण गोंयकार आनी कोण भायलो म्हणून. थँक्यू.